बापा समोर सर्व आम्ही एकठांय जाण्या भक्तीन आणि मोना उतार ते आयकून आमकां समर्पण पवित्र बलिदाना या गाव्या सर्येका सण्यान उल्हासन प्रिय देवा गीता गायन आणि अर्गा दिव्या ताणे केल्या सरकारा सगळं एक घडीभर आमी बसया मोगाळ भवन आनी भयणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता सांजू दुतात देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र तळाक हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाच्या ह्या भक्तीपणाक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा एमिसाच्या बलिदानाची तेस्तावां ह्या परी आसात अर्गन जावन एमिसाचें बलिदान भेटयता नॉलन रेमियल सिक्वेरा 8व्या वर्साच्या जल्मा दिसा संदर्भी निड्डोडी दुबय जॉयस मोनी संपिगे हेलेन गोम्स काणजार प्रिसिल्ला आनी रुपेश पिंटो कुलशेखर प्रिन्सिया फर्नांडीस बेळवाय एल्वीरा फर्नांडीस बेळवाय अशोक गुलाबी उदय डिसोजा किरेम स्टॅलन डिकॉस्टा किन्निगोळी आयरीन सांगतीस आनी कुटुंबाची मुंबय मेलोन साल्डाना पवित्र गालदावाडो अनिता साल्डाना पवित्र गालदावाडो तेजस डिसोजा किरेम ब्रिन्सी मस्करनस दुबय ग्लेन फुटाडो किन्निगोळी मर्विन सिक्वेरा काटीबಳ್ಳ ग्रेसी डिकोना मैंगलोर स्टॅनी अरान्ना पलाडका लिनेट डिकोना पेजार प्रत्येक ते सांबासोद मीस पेडेदा आशा सिल्विया डिसोजा दुबय प्रवीण जेनेवी फर्नांडीस मिलाग्रे देवदीन जोसेफ एडविन मोनिस सजात्म्य बसोद मीस पेडेदा डोरा मोनिस सुरतगर देवदीन विलियम डिसोजा ताच्या 55 वर्सांच्या जल्मा दिसाच्या उगडासाक ताच्या आत्म्य बसोद मीस पेडयता ब्रिजिट डिसोजा किन्निगोळी देवदीन जॉसी मस्करनस आत्म्य बसोद मीस पेडयता अनिल मस्करनस आनी कुटुंबाचे वेलंकणी वाडो पुलगोत्रींतल्या आत्म्य बसोद मीस पेडयता लेन्नी साल्डाना किरेम ह्या सर्व ते सवां सांगता जे कितें ते सवां आमची घेवन ह्या पवित्र तळाक आयल्या सकड ते सवां सोमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया सोमयाची मजत करपा आज आमी विशेष तरान मागून घेवया मोगाचें आज आमी ह्या पवित्र तळार प्रत्येक जावन सर्व शिक्षक मागता सप्टेंबराचे 5 तारीख शिक्षकीचो दिवस टिचर्स डे आनी ह्या संदर्भार आमच्या सकड टिचरां खातीर आमी मागता आमच्या कुटुंबांतल्या वळखीच्या पिरगजांतल्या विविध जाग्यांनी वा संवसार बरो टिचींग करच्या वा शिकोवच्या सकड टिचरांचो आमी उडास काडया आमकां कोणी शिकयलां त्या टिचरांचो उडास काडया ती नान देवा दिन जाल्यार तांच्या आत्म्या खातीर मागया आसा जाल्यार तांच्या भलायके खातीर बरेपणा खातीर आज आमी विशेष तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळेक आमी मागया मोगाचें आज हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचे संगी आसा मनदी बाप ऑलवेन पिंटो एसवेडी पद्र्याप प्रस्तुत किरें थंयसर तांच्या एसवेडी घरांत वस्ती करना आसात सेवा दिवन आसात जैतो वावर ते करतात आमच्या वारड्यान ती तांच्या मेळाच्या चटवटिकेनी जैतो वावर करता हांगासर आदले पटी आपयलेल्या वेळार आयिल्ले भोव अपूर्बायचे मोगाळ ह्या जागते जावन आसात आज परत तांचे कडेन विस्तारले वेळा मोगान ओपोवन आज ह्या पवित्र तळाक आयल्यात आमकां कुमोव करच्या खातीर आमचे खातीर मागतले हे मिसाचें बलिदान भेटयतले आराधन सोलोवन वरतले त्या देखून तांकां तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फान हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा जोरान एक ताळयो दिवन पात्रापाक आमी स्वागत करया तर आता आमी सगळां उबे रावया ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली जावया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो सांजूत देवाच्या नावान देवान आमच्या रोतुल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिवंक ह्या वेदी भोंवती आमी जमा जाल्ल्या वाजता आमचे उणेपण आमची अस्कत काय आमी वळखून घेवया देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें मागून सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदरा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासो बगेवन सदां सामका मुरी सगळ्या दुतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदुदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमीन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदूत सांजूता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केले. ताच्या मागण्याच्या आदरान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बाबार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशक्य प्रथमेचे तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटा जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमीन. सांव पावलो तेसलोनिकरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, खंयच्या वेळार आनी खंयचे घडये हें घडटलें म्हणून हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. सोमयाचो दीस रातीक येतलो सोराबूर येतलो म्हणून तुमीच बरीं जाणात. आतां आसा समाधान आनी सुरक्षीताय म्हणून लोक म्हणटनाच गर्भस्थ स्त्रियेक प्रसूत काळार येणो आयलेले बरी एकाच दिसांनी तांचे वयर विबाड देंवतलो आनी तांतली सुकोवन घेवंक तीं सकची नात. पूण तुमी भाव भयणीनो काळोखान नात. देखून तो दीस एक सोराबरी येवन तुमकां सांपडोवन घालिसो ना. तुमी समेस्त उजवाडाचीं भुरगीं, दिसाचीं भुरगीं आनी रातीचीं न्ही, काळोखाचीं न्ही. देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो, बगार जागृत आनी चतूर रावया. देवान आमकां आपल्या क्रोधाक म्हणून निर्मोगनांत बगार सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी सडवण जोडूंक आमकां निर्मिल्यांत. आमी जिवंत आसूं वा मोर्न वसूं ताचे सांगाता आमी जिये जाय म्हणून तो आमचे पासत मेलो. अशें आसता तुमी येदोळ पर्यान केलां तशें एकामेकाक धैर्य आनी सहकार दिवन फुडें सरा. देवाचें उतार हें. देवाचें वडोवप. जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव बगूंक पावतलो म्हूण म्हाका बरवसो आसा. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव बगूंक पावतलो म्हूण म्हाका बरवसो आसा. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. हेर कोणाक हांवें पियेसाय. सर्वेस्परच म्हज्या जिविताचो कांबो. हेर कोणाक हांवें कांपासाय. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव बगूंक पावतलो म्हूण म्हाका बरवसो आसा. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला, आतांय तीच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे घरी हांवें पिडार करूं. सर्वेस्पराचे सुवादीकपण साकून ताच्या मंदिरांत ताची खुशी हांवें समजून घेवंक.
जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो म्हण म्हाका भरवसो आसा ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो म्हण म्हाका भरवसो आसा. Hallelujah, 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 hallelujah. ओढी एक प्रवादी चिते देऊन बोटला देव आपले परजेची भेट करूंक खायना. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. उपरांत जेजू कफरनाव नावाच्या गलिलेयाच्या शहराक देंवून गेलो. थंय तो साबताच्या दिसा तांकां शिकोवंक लागलो. तो अधिकार आसलेल्या मनशा बरी उलयता तें पळोवन ताची शिकवण आयकल्ले सक्कडी ताका विस्मीत जाताले. त्या सिनागोगांत देवसा लागलो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयतच ताणें व्हडल्या ताळ्यान अशी बोब मारली, नाजरेच्या जेजू, तूं आमचे खबरे कित्याक आयलाय? आमकां नास करूंक आयलाय मो? तूं कोण म्हूण हांव जाणा. तूं देवाचो भागेवंत. पूण जेजून ताका बेश्टावन म्हळें, तोंड दांप आनी ह्या मनशा तावन भायर सर. तितल्या देवसरान समेस्ता मुखार ताका धरणीर आड घालो आनी ताका कांयच बादाक करिनासतना ताचे तावन तो भायर गेलो. लोक सक्कड तटक जालो की एकामेका लागीं उलोवन ते म्हणाले, कसलीं उतरां हीं? अधिकारान आनी पदवेन देवसराक तो फरमायता आनी ते भायर सर वेतात. जेजू विशयांतली ही खबर भोंवतणीच्या प्रांतांनी गाजली. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. कितल्या जाणांक अधिकार जाय? एक आशा आसा आमचे थंय. जावंक उक्त्यान आमी सांगना, पूण मनांत ती आसा. हांव एक दीस MLA जाल्यार बरें आसलो म्हण. हांव एक CM जाल्लो जाल्यार हांव इतलीं पुरो कामां करतो म्हण. आमचे मारोग आमी पळयतना जावंक पुरो आमी चिंता हांव एक MP MLA जाल्यार मारोग बरो करतो म्हण. ते खाली उदाहरण मात्र. मग भाऊ भयण, आमकां हर एकल्यांक एका तराची आशा आसा. म्हाका एक हुद्दो जायजे, म्हाका एक अधिकार जायजे, हांवें कितें करीजे वा जोडीजे, हेरांनी म्हाका शाबासकी पाठयजे, हांव बरो म्हूण म्हणाजे. आनी आमच्या चरित्रेच्या पानां आमी उक्तेकन पळयल्यार आमी पळयता सबार वेळा सबार राय आसले, अधिकारी आसले. जांक पुरो ह्या दिसांनी ते राय आमी पळयना. चरित्र आमी पळयता जांक पुरो अलेक्सांडर द ग्रेट म्हणलें आमी आयकलां. वा आमच्याच भारत देशांत आमी पळयलां, महाराष्ट्रांत वा भारतांत शिवाजी महाराजा, वा आमच्याच गांवांनी तुंडुराय थंय आसले. पूण आजकाल ते राय आमी पळयना, पूण अधिकार चलोवचे आमी पळयता. अधिकार म्हळ्यार जो कोण आमचेर स्वामित्व चलयता, नियंत्रण चलयता वा धनीपण चलयता. आमकां स्वतंत्र मेळच्या पयलें आमच्या भारत देशांत वा आमचेरच अधिकार चलयलेले पोर्चुगीज आसले वा ब्रिटिशाचे आसले. आज ते राय दिसनात. पूण जो कोणा कडेन ती पदवी आसा, अधिकार आसा, आमचेर ते दब्बाळिके इल्लेशें चलोवन आसा. आनी हेच्या वांजेलांत आमी तेंच आयकलें, लोक जेजू विशीं म्हणटालो हाका असली पदवी वा अधिकार आसल्या मनशा पर्यंत तो उलयता म्हूण. पूण जेजू कसली अधिकार आसलो, कसलो अधिकार आसलो वा तो अधिकार कोणें ताका दिल्लो?
ताका कसलोसो हुद्दो नातलो पूण जेजूच्या उतरांक सैतान सयत काल जातलो एक अधिकार आसल्या पदवी आसल्या मनशा परी तो जेजू उलयतलो जर प्रस्तुत मुखेल्यांक आमी पळयल्यार सांग पुरो आजकाल कितें चलता तुमी आयकलां अमेरिकाचो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सगळ्या संवसाराचो एक शांतीचो दूत म्हणल्या पर्यंत तो आपणाक दाखयता आनी थोड्या तेंपा पयलें ताका एक नोबल पीस प्रायज दिवचें म्हण कोणेंय सांगलें वा आज काल आनी आज चायनान थंय मिटींग चलता रशियाचो प्रेसिडेंट चायनाचो प्रेसिडेंट आनी भारताचो प्रायम मिनिस्टर ते सांगत आयल्यात आनी हे त्या देशाचो ह्या देशाचो प्रेसिडेंट जावंक पुरो प्रायम मिनिस्टर जावंक पुरो अधिकार आसले मनीस जावंक पुरो ते सांगत आयल्यात लोकांच्या बरेपणा जावंक पुरो इल्लेशें पूण तांचो अधिकार हेरां मुखार दाखोव हांव तुज्या की हांव बलिश्ट म्हजो देश तुज्या वरवीं व्हरतो आपणाचें अधिकारपण दाखोवंक हेरां थंय दाखोवंक ते एकामेकाक सांगता येतात आनी कितें पुरो चलता आमी हर एकलें जाणा मोगाळ भावन आनी भयण ही देशाचेर जाता पूण आमच्याच गांवांनी आमी पळयता थंय इल्ले गुरू आसात वा ते बाबास आसात वा आमच्याच क्रिस्तांव समर्थीत आमी पळयता एका फाटल्यान एक ब्रदर्स आमी म्हणटा हांव सगळे पाड म्हूण सांगना थोडे बरे ब्रदर्स आसात आपणाचो तांकां अधिकार आसात म्हूण सांगना आपणाचो एक पंगड ते आरंभ करतात कित्याक सकणांनी तोय बरो म्हूण हाजें म्हाकाय म्हज्या हाताखाली कोणीय लोकांनी म्हज्या हाताखाल आसा जे तांकांय तसो एक अधिकार आसा जे म्हणल्या परी आपणाची पदवी आपणाचो अधिकार ते दाखयतात ते बरे या वायट तुमी जाणांत आनी हेंच आमी पळयता आयच्या ह्या दोनी वाचपांत आमी पळयता आनी हें सगळें घडटा आसतना मोगाळ भावन भयणो आमच्या मनांत एका तराचो घुसपोट गंदळ एका तराचे आकांत आमचे थंय आसा आनी हेच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजूचो अधिकार कसलो अधिकार जेजू कसलोसो पंगड आरंभ करूंक येवना जेजून जावनूच हो क्रिस्तांव वा धर्म आरंभ केल्लो ना वा कसलोसो पंगड ताणें आरंभ केलो वा आपणाक अधिकार जायचे म्हण तो केदींकच आशिल्लो ना आनी संवसारी अधिकार पर्यंत जेजूचो अधिकार न्ही जेजू आपणाचें व्हडपण दाखोवंक आपणाची महिमा दाखोवंक आपूण ग्रेस्त वा आपूण व्हड म्हूण दाखोवंक जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो न्ही जेजू संवसारी आयिल्लो वा जेजूचो अधिकार वेगळोच जावन आसा फामाद जावंक न्ही हेरांचे दब्बाळिके चलोवंक न्ही जेजून सांगलें ताच्या उतरांनी माथे वसवांजेल 20:28 वोळ आमी म्हणटा हांव हेरांनी म्हजी साकरी करूंक सेवा करूंक न्ही बगर आपूण जावनूच हेरांची सेवा करूंक हांव आयिल्लो सेवेचो अधिकार आमी पळयता जेजू आयिल्लो मोगाचो अधिकार दाखोवंक वा एकवटाचो जेजू आयिल्लो हर एकल्यांक सांगाता हाडूंक वा जेजूचो अधिकार सुटकेचो अधिकार आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू कितें करता जावंक पुरो सैतानाक ह्या सैतानाच्या पदवेचेर तो दबाळिके वा अधिकार चलयता पूण त्या सैतानाच्या बंदपासत आसलेल्या त्या मनशाक तो सुटका दिता तर जेजू सुटकेचो अधिकार आमकां दिवंक आयिल्लो Jesus power is not a power of dominion but of restoration म्हळ्यार जेजू पदवी दाखोवंक आयिल्लो न्ही बगार नवें सांव हाडूंक पुनरुत्थान हाडूंक जेजू आमकां आयिल्लो तो जावन आसा जेजूचो अधिकार आनी हेच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता सान पावलो तेसलोनिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तांकां उल्लेखन एक नवी उर्बा तो दिता कित्याक हें पत्र तेसलोनिकारांक बरयलें सान पावलो तेसलोनिकारांक वचून मेळून जेजूची सुवार्ता परगट करून आनी एका गांवाक तो गेल्ल्या वेळार थंय तेसलोनिकारांचो वा तो लोक जेजूच्या त्या दुसऱ्या येण्याक राखून आसलो आनी जेजू येवंक गळाय जाल्ल्यान तांचे ते एका तरेचें मनस्ताप उदेलें आनी मनस्ताप असलें की सोमी येवच्या पयलें जीं कोण मोर्न पावल्यांत तांकां तीं जैतांत वांटेली जावचें ना सोमी दुसरे पोटी येवचो आसा तो येवंक गळाय जाला आनी तो येवच्या पयलें जीं कोण मोर्न पावल्यांत ताच्या त्या संतोशांत वा जिवानपणांत ताच्या जैतांत तांकां वांटे घेवंक तें बाग ना म्हणलें एक सूख समजणी तांच्या थंय उपजाली आनी दुसऱ्यान सोमी येवचो आसा सोमी बेगीनच येवचो आसा तो येता जाल्यार आमी कित्याक स्वावंट काडी जाय देखून बेकार भोंवचें हांवें कित्याक काम करीचें हांवें कित्याक कश्ट वावंट काडीचें हांवें कित्याक कश्ट काडीचें म्हणलें असलें एक चिंताप आनी असल्या संदर्भार सान पावलो हें पत्र तांकां बरयता आनी तो उत्तेजन दिता जागृत रावंक सांगता ताराय करूंक सांगता
मग भाऊ भिण्णो आमच्या घरा सैरी येत असताना आमी सगळी सरबाराय करता नितळाय करता वा आतां ना जावंक पुरो पयलें आमच्या मालगड्यां कडेन हांगा आसलेल्या मालगड्यां कडेन सरल्यार आमकां कळीत आसा पावशिल्ले दीस येवच्या पयलें आरंभ जावच्या पयलें जावंक पुरो लगभग मार्च एप्रिलांत कोलयांचे मुठे आमी तयार करतले पावसाक जायचे वा आमच्या कुडांत आमच्या घरांत न्ही कोडक्यांत लांकूड दाळून आमी तयार करतले पावस येवच्या पयलें हें सगळें आमकां पावसाची एक तयारी जावन आसली वा आमच्या पेस्ता परबेक काजाराक खंयच्याच फंक्शनाक आमी जुक्ती तयार वेळा पयलेंच आमी करता आनी तेंच आज सांपावलो आमकां कळीत करता ती भायली तयारी पूण आमची आत्मीक तयारी कसली जेन्ना सुमी येवचो आसा सुमीक हे दाळा येवं दी तेंच आयच्या पयल्या वचप आमकां सांगता सुमीक हे दाळा येवं दी ताची गरज आमकां ना ताच्या वेळा प्रमाणे ताच्या कुशे प्रमाणे सुमी कंडीस येतालो आमी जावंक पुरो 2000 इसवी येवच्या पयलें साबार जाणांनी सांगिल्लें जेजू कुर्सार उमकळ्ळें तें संकेत जावन आसा ही 2 बोटां वा 2.5 बोटां आनी कितें म्हणलें सांगिल्लें 2000 वर्सां येताना सगळो संवसार नाश जाता आनी कोणें 2012 उडास म्हाका दिसता 2012 सगळो संवसार नाश जाता सुमी येवचो आसा म्हणलें सुमी केदाळ येवं दी मोगाळ भावन भयणी ती ताची खोशी ताचो वेळ आमी नेणो पूण आमी कितें करूंक जाय आमी आमची तयारी करूंक जाय आमी जागृत रावूंक जाय आमी कसली तयारी करची आधुनीक संवसारांत आमी पळयता सगळो संवसार शाबीत आसा म्हूण आमी थोडे फावटी चिंता जावंक पुरो आमचेंच बोगाप तें जाय पुरती आसबोदीक ग्रेस्काय आमी जोड दवरली आसा जावंक पुरो आमचें भांगार आमचें घरदार तें सगळें आमच्या भांगार येल्ल्या बँकांत आमी पुंजोवन दवरलां थंय शाबीत थंय सोर येनात म्हूण पूण औचित्य कितें जातलें आमीच नेणा थोड्या वर्सां पयलें सगळो संवसार शाबीत म्हूण आमी चिंतून आसतना आमी खुशालकायेन जिवन आसतना अचानक म्हणल्या पर्यंत कोवीड आयलें एक भिरांतीचें वातावरण साबार जाणां मरण पावलीं आनी मुखार कितें जातलें मुखल्या दिसांनी म्हजी गत म्हजी परिस्थिती कसली जाताली म्हणलें हांवूच नेणा आसलो आज जर हांव जिवन आसा ती देवाची कृपा देवाचो तो आशिर्वाद फाटल्या 2-3 दिसांनी तुमी आयकलां कितलीं अवघडां घडल्यां कितलीं मरणां घडल्यां जावंक पुरो एक्सिडेंट जावन वा दुसरें अनाहुतां जावन पूर उत्तराखंडांत क्लाउड बस्ट जाताना थंय साबार वर्सां उपरांत क्लासमेट्स सांगाता मेळिल्ले आनी पिकनिकाक म्हूण उत्तराखंडाक गेल्ले थंय त्या क्लाउड बस्टा जावन सगळीं मरण पावलें चिंतिनातलीं घडितां आमच्या जिवितांत घडोवंक घडटलीं आमी तयार आसांक आमच्या आत्म्याची जागृतकाय आमी करतांग आमची आत्मीक तयारी आमी करतांग आत्मीक तयारी आमी करता थोडे पिठे आतां मोंती फेस्त आयलें जावंक पुरो हर एका फिरगजेंत कुमसारां दवरल्या फेस्ता दे दाळा नतालां फेस्ता दे दाळा करेजमांत वा पास्कां फेस्ता दे दाळा पुरोगिती तयारी आमकां काली वर्साक 3 पोटी वा 4 पोटी हर एक घडी आमी राखून आसूंक आनी तेंच आनी सांपावलो आयच्या पयल्या पासून आमकां सांगता आमी उजवाडाचीं भुरगीं आमी काळोखाचीं भुरगीं न्ही उजवाडाचीं भुरगीं वर्साक 3 पोटी 2 पोटी 4 पोटी मात्र न्ही हर एका घडये म्हणल्या पर्यंत आमी त्या उजवाडांत सोलोवंक आसा आनी ही जावन आसा आमची अस्मिताय दॅट इज आवर आयडेंटिटी इज वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लायट आनी आयचेच त्या तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 5व्या वचपर्यंत 8व्या वळीर सांपावलो आमकां सांगता आमी कशी तयारी करची त्या सोम्याच्या येण्याक आमची ती अस्मिताय आमी हेरां मुखार कशी दाखोवची 3 संगती तो उल्लेख करता पयल्यान दिसा उजवाडाची मीत आमी सांबाळून दवरची दिसा उजवाडाची मीत आमी सांबाळून दवरची म्हळ्यार संवसारी संगतीक लब्धन जीवन आसतना वा आमच्या कुडीची आमच्या वस्तूंची आमच्या न्हेसणाची आमच्या सालेची आमी जागृतकाय करची तशें म्हळ्यार लेखावर्त आशा न्ही आमकां आशा जायचे थोड्यो संगती आमकां जायचे पूण लेखावर्त न्ही देखून दिसा उजवाडाची मीत आमी सांबाळची दुसऱ्यान बावडताचें आनी मोगाचें कवच आमी न्हेसचें तुमी सोजेरांक पळयलां सोजेर तेंच्या आंगार एक कवच घालतात ह्या दिसांनी बुलेट प्रूफ ते जॅकेट मेळटात सादारण सो बुलेट तो लागना बुलेट प्रूफ जॅकेट आनी सांपावलो आमकां सांगता आमची अस्मिताय आमी उजवाडाचीं भुरगीं तर बावडताचें आनी मोगाचें कवच आमचें तें आसूंक जाय आनी बावडताचें म्हळ्यार तें कुर्डें कालतेपण वा अंधभक्त न्ही पुढच्या शुक्रारा
आमी आयकलें अब्रामा विशान तसो तो अंध भक्त न्ही ताका आमी बाबर तसो बापोय म्हणटा सोमयान देवान ताका आपयल्या बरो तो उठलो आनी गेलो वा सोमयान देवान ताका सांगलें तुज्या पुता इजाकाक बली भेटय म्हणून सांगल्या बरो तो गेलो तो अंध भक्त न्ही आमी तसले ह्या दिसांनी आमी पळयता असो भायर पाटला थोडे अंध भक्त आसतात ते बरें गी वायट गी सर्कें गी सूख म्हणलें तें समजनासतना म्हज्या मुखेल्यान सांगलां देखून हांवें ताच्या फाटल्यान वेचें भावार्थ तो एक अंध भक्त न्ही मोगाळ भावन भयणीनो वा कुर्डें तें कालतेपण न्ही वा भावार्थ मोगाचें बगाप वा भावना न्ही भावार्थ जावन आसा देवाच्या बरेपणार आसची ती पातयेन देवान जें कितें म्हज्या जिवितान सांगलां तें हांवें दुबाव नासतना पातयेवचें आनी दुसऱ्यान आमी पळयता मोग मोग जाय जे आमचें तें कावाच तो शर्त रहीत मोग इंग्लिशांत आगापेक लाव म्हणटा आनी असल्या मोगांत थंय राग ना थंय मोसोर ना थंय झगडे ना आमी कितलीं नोवे ना रित्यो आनी कितें पुरो आमी करता जर तर भावार्थ आनी भरवोसो वा मोग आमचे थंय ना तरी सगळें खाली बैली आडंबर मात्र जाता आनी तिसऱ्यान बाचावेसो बरवोसो जाय जे आमचें शिरासरण होप ऑफ साल्वेशन शूड बी अ हेल्मेट शिरासरण हेल्मेट म्हळ्यार बाचावेसो बरवोसो सांडी नासतना आमच्या जिवितान कस नवरा येतात पिड्या शिडा येता हें सगळें येता आसतना हांव बरवोशांत जियोंक सकता आयच्या किर्तनांत आमी आयकलें ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो म्हूण म्हाका बरवोसो आसा कश्टान वरां येताना पिड्या शिडा येताना जिवितांत चिंतिनातलीं घडितां अनवारां घडटा आसतना हांव आनिकी देवाचेर बरवोसो जियोंक सकता आनी सांग पावलो आज आमकां उलो दिता जर तर आमी उजवाड्याचीं भुरगीं सोमयाच्या येण्याक आमी अत्रेकून आसा ह्यो 3 संगती आमी चिंतून दवरूंक आसा दिसा उजवाडाची मीत आमी सांबाळची बावार्थाचें आनी मोगाचें कवच आमी न्हेसचें आनी बाचावेसो बरवोसो जाय जे आमचें शिरासरण तर मोगाळ भावन भयणो सांबावलो आज आमकां परत उलो दिता आमी थंड निश्क्रीय वा शेळमेल्ले क्रिस्तांव न्ही बगार आमी जाय जे सक्रीय जागृत रावून आमचीच जागृत करची हेरांची जागृत करची त्या दनयाक राखून आसचे खरे साकोर आमी जावंक जाय तर हिस्स करपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया हुंडो आनी वायन बापातून स्वीकार कर मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर मोरी परी जीवन आमचे तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर आमी परताम तुजी उतरां आयकून उर्बे सामका कर तुजी कुशी पाळून कुरपेन आमकां मोर पेल्या सेवे जियो उदार आमकां कर मोरयेचे आदर्श घेवन धैर्यान आमकां भोर हुंडो आनी वायन बापा तूं स्वीकार कर मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर म्हज्या भाव भयणो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी नेमीक आमच्या नकळत सभेच्या आलावा सरस्व मानून घे सर्वेस्परा भगेवन धर्मदूता सांजूदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान भरून ताची सडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करसिल्लो आनी रगत वारयलें तिस सडवण आमच्या आयकाळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता ती आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसून आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय
कशानी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायदे आसो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशां परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुताचे बुनयादेर तीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबरां संगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र दळबरांचो सर्वेस्वर तूं, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान, ओन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय, ओन सर्गी तुका जय जय. बापा, करूस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस मरण सोसूंक पेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासा कराय. भवरतसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो 14 आमच्या भगियन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पासान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव का मुरये देवाचे माये सांगाता, भगिवन जुजे तिचो पती, भगिवन दमदुतां सांजू दुतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दे. अन्न सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. वरवीं त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी,
आनी आमी आमचे सुकलेल्या शिता तशी आमची बातकां मागोस आनी आमकां ताळमें पडोवन दिवं नाका पूण वयच्यातले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक जोडपी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो एकामेका शांती दियात देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सर्व सुभागी सुमिया तुवें म्हजे वतनांची म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली सुमी म्हजो गोडी कितेंच म्हाका उणेना सुमी संगी आसतना बेबिरान म्हाका ना सुमी म्हजो गोडी कितेंच म्हाका उणेना सुमी संगी आसतना बेबिरान म्हाका ना पाचवे तर आसले कडेन सरो म्हाका तो सोदून दिता तरणे पाचवे तर आसले कडेन सरो म्हाका तो सोदून दिता उदका लागीं व्हरून म्हाका ताणे मुझे तो पियूं पिता उदका लागीं व्हरून म्हाका ताणे मुझे तो पियूं पिता सुमी म्हजो गोडी कितेंच म्हाका उणेना सुमी संगी आसतना बेबिरान म्हाका ना प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा बागेवंत जुता देवाच्या जैतेवंत मरणा पासोत ह्या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तांतून घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कोडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताचे भशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे समेस्तमी बसया मोगाळ भवन आनी भयणीनो परत एवटी सांजूद उतर देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक हांगासर जमलेल्या तुमकां सगळ्यांक मोगाचो स्वागत म्हणटा हरी एका मंगळारा हांगासर पावणे 8 वरां तेर्स 8 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन 10 वरां कुंभसारां 10:15 वरां परत तेर्स 10:30 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन आनी 12:30 वरार भक्तिकांक जेवण आसा
स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवी येत गरजेक पडचे बूक स्टॉल अंत आसात डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रिक भुरग्या पिडे संबंधी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटा ती घेवन ताचो फायदो तुमी सोडियेत मिसाचें त्या सवान दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरान ऑफिसान तुमी दिवची पूण शेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता खुशे मनान तुमकां कितेंय दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरान दिवचें मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या खुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दोनपरांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता तुमच्या घरांनी काजारां जल्मादी जुबले कुमगार असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पवित्र थळाचो उगडास करा त्या लेखा जेवणाक आदार दिया सर भक्तिका तुमचे खातीर मागतली आनी आमी ह्या पवित्र थळार हरी एक फावटी विशेष जावन दान दिवच्या सक्कड दानी खातीर आमी मागतले आज हांगासर म्हज्या दाव्या कुशींत आश्रय बिल्डिंगान होमिओपॅथीक मेडिसीन लाभता त्या देखून मोडबिद्रे आळवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीचे डाक्टरां नर्स आसात त्या देखून कोणायक होमिओपॅथी मेडिसीन जाल्यार ताचो फायदो जोडूंक उलो दिता हरी एका मंगळारा हांगासर 9:30 वरां तावन 10:30 वरां पर्यंत ये मिटिंगां आमी सुरवात केल्या आमाल पियोन्या कोणी ओळख जाल्ले आसात ह्या पिडेतावन सुटका आशेता जाल्यार निरंतर ह्या मिटिंगाक आयलेल्या मारिपा जायतें बरेंपण लाभता त्या देखून आसोय फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां आमच्या पवित्र थळाचें पत्र यात्रेक मुखलो अंको ऑक्टोबर म्हयन्यान परबेच्या दिसा ऑक्टोबराच्या 28 तारखेर आमी प्रगट करता त्या देखून ह्या बुकाक जाहिरातां लेखनां कावानां चुटुकान दिवन आनी तशेंच ह्या पवित्र थळार तुमकां लाभलेलें कितेंय बरेंपण आसा जाल्यार तेंय बरोवन दिवं हांव तुमकां उलो दितां ऑक्टोबराच्या 21 तारखेर आमच्या परबेच्या समयार हांगासर हरी एका वर्सा आसचे परी ह्या वर्साय ऑक्टोबर 21 तारखेर सामुहीक काजार आसात येदोळूत 2 जोड्यांनी तांची नांवां हांगासर दाखल केल्ली आसात आनी कोणी दुसरी जोडी आसा जाल्यार तांची नांवां दाखल करूंक तुमी तांकां प्रोत्साहन दिवंक उत्तेजन दिवंक हांव तुमकां आपोवणें दितां आज जेवणाक दान दिल्ल्यांची नांवां वचून सांगतना तांणी मुखार येवन आयचो प्रधान याजक बाप ऑल्वेन पिंटो तांचे जावन ही मानाची वात घेजय म्हूण हांव तुमचे लागीं उपकार मागतां क्लिया लेनोरा आनी तशेंच सीएल लिओरा फेरावो किन्नुगोळी आयचे दिसाचे नॉन वेज जेवण तांणी दिलां तांणी मुखार येवन मानाची वात घेवची तशेंच नॉलन रेमियल सिक्वेरा 8व्या वर्साच्या जल्मा दिसा संदर्भी निड्डोडी दुबाई आयचे दिसाचे नॉन वेज जेवणाक तशें ओर्नाक तांणी कुमो केला तांचो विशेष तरान हांव उपकार भावता तांकां देव बरें करूं म्हणटा तशेंच तिया वेनोरा डिसोजा परमानोर क्लिसिया डिसोजा मियार हिल्डा डिसोजा मुल्की अशोक डिसोजा स्टीफन सामुएल डिसोजा जल्मा दिसा संदर्भी किन्नुगोळी बरें मन दाखयल्ल्या उदार मन दाखयल्ल्या सक्कड दानीचो उपकार भावता देव बरें करूं म्हणटा देवाचे विस्तार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता वाती दिल्ल्या फादर तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा सक्कड आमी दिमी घालया सांजू दुता देवाच्या मानाक नवेन आमी चलोवन वरया पात्रोन सांजुता देवा आमची पासत विनाती कर पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन भाव भयणीनो सर्गींचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता बगेव जूत देव सर्गराजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेंत आसून आमचे पासो विनाती करता सांजू दुता देवानी हे सांबग प्रत्येक जण मुरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एक मात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया सुमया जेजो क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो वडभाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता तुका आनी धर्मदूत जो दुता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसा आमी उगडास करता भगवंत देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता हे जेजो मनशाच्या कुटुंबात दाखोवच्या परबीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमी आमचे मागणे लक्षिल्ल्यान मेळयता
त्या बलिदानावर देवा बापा निरंतर होगळाप लपता आणि समेस्त मुनी देवाक मानवतात. जेजू आमच्या भावार्थ उद्देशी तू आता खरोच आमचे मध्ये असाय म्हणून आम्ही सत म्हणता. तुझ्या पवित्र आत्म्यावर आमचे देईन देवासो आणि पेलेसो करो मोग वाडे. आता आम्ही बघेन जुतात देवाच्या विनवणीन तुझे मारी पादुबाचे गोजो आणि अत्रे तुझ्या दैवी कुशेवरपणे तू जारी करतो लय म्हण आम्ही बरो असता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आणि उदार काळजा सरमनी आमचे पातीने मी तुझे देईन दवरता. तुका जाव महिमा मान आणि वगळा सदा सर्वदा आमेन. सांजू दुतात देवाक मागणे या संसारी जेजो सैर आणि धर्म जाऊन असलेल्या बघेऊन जुतात देवा या आमच्या मागण्या तू आमचे सवय मेळ. जेजू सोडवणदार सोमवाळ मोगतून जाणं जाल्लोय त्याच्या सोडवणीचे सुवार्ता तुवें पयस असलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आणि मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आणि अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगरीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीस कश्ट अडचणींनी थांबोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो खेरीती शारोती जावन आसा. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेताक पडा पाथेनीन आयलां. समेस्त आमी बसया मोगाचे न्हू. आयचे दिसा सबारणी तांचे ते सवा मागणी हांगासर दान दिल्ली आसात. ही सर मागणी ते सवा ह्या घडी हांव उसान सांगतना तुमच्या काल जमानान कितें मागणी ते सवा आसात ती ह्या घडये सक्कड सुमयेच्या पांयान तळून तुमी समर्पण करून मागा मोगाचे न्हू. कित्याक ह्या पवित्र थळार असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. आमी पातयेनीन बाबरतान मागतना आमकां मागलें मेळटा म्हणलें त्या बरोवशान ह्या घडी आमी मागया. 12 जाणां बरी भलायकी पाव जावच्या खातीर तेगांक वर्टिगो पिडा गूण जावच्या खातीर सौगांव वायट सवयेतान सुटका मेळच्या खातीर 12 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम भाव जावच्या खातीर 6 जाणां भुरग्याचें देणे भाव जावच्या खातीर एकल्याक नर्सिंग सर्टिफिकेट मेळच्या खातीर 5 जाणांची शिरांची पिडा आनी दूख गूण जावच्या खातीर एकल्याची हार्टाचे बायपास सर्जरी जाल्ली बरी भलायकी भाव जावच्या खातीर तेगांक कामाची भद्रती मेळच्या खातीर 12 जाणां परगांवान काम भाव जावच्या खातीर एकल्याचे हात दूख कांय प्रॉब्लेम नासतना गूण जावच्या खातीर दोगांक डिस्क प्रॉब्लेम गूण जावच्या खातीर एकल्याक कामान प्रमोशन जावंक आनी सांबाळ सरच्या खातीर तेगांक दोळ्यांक बरी दिश्ट भाव जावच्या खातीर 8 जाणांक शिकोवंक बरी मत आनी जानवाय भाव जावच्या खातीर 5 जाणांच्या मतीक समाधान भाव जावच्या खातीर 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाचे सैरीक भाव जावच्या खातीर 7 जाणांच्या घरांत शांती समाधान रास जावच्या खातीर एकल्या जाग्याच्या केजींत न्याय मेळच्या खातीर सौगांक आमाल पियोन येता सुटका मेळच्या खातीर एकल्यान हाती धरिल्लें काम पोंदा पावोवची करपा मेळच्या खातीर तेगांक रीण फारीक करून करपा मेळच्या खातीर एकल्याक आयर्लंडाचे स्टुडंट विजा बेगीनच भाव जावच्या खातीर दोगांच्या तोंडार पडिल्ली मुंबरा नापायस जावच्या खातीर दोगांक दुश्ट शक्ती जावन राखून व्हरच्या खातीर दोगांचो जागो बऱ्या आम्हाला विकून वयच्या खातीर आनी 26 जाणांक तांच्या प्रत्येक त्या सावां खातीर मागोवन सांगलां. एकल्याक एक बरें काम बेगीन भाव कर ताका संतोश समाधान मेळचें वचो मागा सांगलां. एकल्याचें मन परिवर्तन कर ताका बरें जीवन सांगाती बेगीन मेळचें वचून मागोवन सांगलां. एकल्याचे डिस्क प्रॉब्लेम बेगीन गूण जावन पांयांचे शिरांचे दूख बेगीन गूण जावच्या खातीर मागोवन सांगलां. देवादीन मथाय सरावो आनी देवादीन विल्सन सरावो देवादीन विल्फ्रेड सरावो तांच्या आत्म्या खातीर शांती मागोवन सांगलां. राकेश लोबो ताका एक बरें काम दुबायन मेळच्या खातीर आनी ऑफर लेटर कित्याक ताणें इंटरव्यू दिला ऑफर लेटर बेगीन मेळच्या खातीर मागोवन सांगलां. ह्या भावा खातीर मागया. मारिया जेसिंता हिका 30 आनी 6 वर्सांचें तिणें काम केल्लें दुबाय गोल्डन विजा मेळच्या खातीर मागोवन सांगलां. नताशा कुवेलो ताका एक बरें काम मेळच्या खातीर विना रोड्रिगस बरी भलायकी मायग्रेन प्रॉब्लेमांत सुटका मेळच्या खातीर मागोवन सांगलां. एकल्यान एक बिग टिकेट काडली ताचो ड्रॉ आसा ताचें बरें फलितांश ताका मेळच्या खातीर मागोवन सांगलां. प्रिया म्हणल्यान ताका एक बरें काम बऱ्या सांबाळाचें मेळच्या खातीर मागोवन सांगलां. विन्सन म्हणल्यार बाबाक एक बरी सांगातीन लाईफ पार्टनर मेळच्या खातीर मागोवन सांगलां. एकल्याक स्किन एलर्जी गूण जावच्या खातीर एकल्याक एलर्जी कोल्ड आनी स्नीजिंग गूण जावच्या खातीर एकल्याक गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी प्रॉब्लेम गूण जावच्या खातीर एकल्याक तवळ्यांची हृदयाची दूख गूण जावच्या खातीर एकल्याचे माथ्याचे केस जरचे रावच्या खातीर फ्लोरीन मिरांदा म्हणल्याचे जिबेचे कॅन्सर गूण जावच्या खातीर वेरोनिका म्हणल्यासो पांय फ्रॅक्चर जाल्लो तो गूण जावन बरी भलायकी तिका मेळच्या खातीर मागोवन सांगलां. 9व्या क्लासीचे एका चेडवा भुरग्याक शिकपांत कॉन्सन्ट्रेट करून बरें शिकची करपा मेळच्या खातीर मागोवन सांगलां. एका चरक्याक मोबायल एडिक्शनान पयस रावप ताचे शिकपांत कॉन्सन्ट्रेट करूंक मागोवन सांगलां. एकल्याक CA एग्जाम क्लियर करूंक ताणें मागोवंक सांगलां. कामाचे कॉल एकल्या वेगी येवंक मागोवंक सांगलां. आनी एकल्याचो बंद पडलो मारोग वेगी उक्तो जावंक मागोवंक सांगलां. एकल्याक राती बरी न्हीद
परचे खातीर मागोवंक सांगला. दोग जाण बस ड्रायव्हर बसार सोन वेतना कितें एक सोडून अवघड दुसऱ्या मारिपात घडलेलें. ह्या ड्रायव्हरांचेर बदनाम चालकांचेर बदनाम पडला. तांदूळ सगळें कितें बादाक जायना तांकां सुटका मेळच्या खातीर ह्या दोगांय भावां खातीर विशेष तरान मागोवंक सांगलां. तांचे खातीर आमी मागया सुमयेची विशेष सकत तांच्या जिवितांत झूज त्या मारिपात वाळोवन दी. तांकां कितेंच बादाक जायना सुटका लाभच्या खातीर. जोनाथन म्हणल्यार एका भावाक बरे जिनिये सांगातीन मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां. एका भावान दिल्ले ते पयशे तेगांक दिल्ले ते फाटी मेळचे खातीर मागून सांगला. आनी एका भावान पयशे भांगर पाथयेनीन आनी एकल्याक दिल्ले. हा क्रिस्तांव एका भावाक ते फाटी मेळोना. तो मस्त रडटा मस्त कश्टाता. त्या भावाचे पयशे ताका बेगीन फाटी मेळचे. त्या संबंदी जाल्ल्या मतीक संबंदी जाल्ल्या मतीक उजवाड मेळचे खातीर मागून सांगला. तांचे खातीर आमी मागया. एकल्याक बरी भलायकी मेळचे खातीर मागून सांगला. ताचे खातीर आमी मागया. सक्कड पिडा शिडा गुण जावन बरी भलायकी. एक स्त्री कॅन्सर पिडा आस्पत्रेन ऑपरेशन जाला. कश्ट जाता ती काय संपूर्ण सुटका बरी भलायकी मेळच्या खातीर. हिल्डा म्हणल्यार भयणीक दुबायन एक बरें काम मेळच्या खातीर. पेडणी म्हणल्यार स्त्रियेक बरी भलायकी मेळच्या खातीर. ॲलन लस्त्रादो आनी एलिटा तांकां भुरग्याचे ताणें भाव जावचे खातीर. एका चेडवा भुरग्या शिकपान कॉन्सन्ट्रेट करून बरें शिकोवंक एक बरो फुडार ताका लाभच्या खातीर मागोवंक सांगलां. तशेंच आलिशा आनी ऑनिल तांकां एक बरें काम बरी भलायकी मेळच्या खातीर. सिल्विया एक बरें काम आनी मेड विजा तिका मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां. ऐवन रोजारियो बरें काम दुबायन मेळचे खातीर. आलीस म्हणली आमची बहीण 80 आनी 2 वर्सांची. तिका सोडियम उणें जाता पांयांनी दूख आसा भलायकी बिगडटा. तिच्याय बऱ्या भलायकी खातीर मागोवंक सांगलां. ह्या सक्कड भाव भयणी खातीर ह्या सगळ्यांची तेसावां ह्या घडी आमी उबान दितना आमच्या काल जमानान कितें तेसावां आसात भक्तीन पातयेनीन ह्या पवित्र थळार आसा ह्या सक्कड तेसावां खातीर मागया. प्रत्येक जावन विविध रितीने दान दिवच्या. आयच्या दिसा जेवणाक गोमो केल्ल्या त्या भाव भयणी खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर तांच्या तेसावां खातीर तांच्या बिझनसाचेर हर एकाचेर देवाची बेसावां आमी विशेष तरान मागया. अरदान तुका सुमयान जेसू. अरदान तुका सुमयान जेसू. अरदान तुका सुमयान जेसू. अरदान तुका सुमयान वंदन तुका सुमयान जेसू. महिमा तुका सुमयान जेसू. स्तुति तुका सुमयान जेसू. प्रणिपा तुका सुमयान जेसू. जय जय तुका सुमयान जेसू. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगळा जेजू या सक्कड भावनाची तेसावा या घडी तुझ्या पायां तळ समर्पण करता सोमिया. तुझे दैविक सगत कृपा वाळई सोमिया. तुझे पदवी महिमा तांच्या जिवितान उक्ती ग सोमिया. तांणी आशिल्लें मागिल्लें तांच्या काळजाच्या गुंडा येतावन या पवित्र थळार मागिल्लें तांकां लाभय सोमिया. तुका असाध्य म्हणलें खंयचेय ना. तुवें कुशी वेल्या सक्कड संगती साध्य सोमिया. हांव पात येता तुजेर विश्वास दवरून या सक्कड भावनांची मागणी गांवांत तुज्या परगांवांत आसून मागतल्यांचे हर एक तेसावां तुज्या पायां तळ उबान दिता. तुजी महिमा तुजी कृपा वाळय. तांणी आशिल्लें बरेपण तांच्या जिवितांत तूं लाभय. तांकां आपड सोमियांचे गुण कर बरेपण दी म्हूण तुजे कडेन मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. जीसस touch them Lord Jesus. Bless them Lord Jesus. Heal them Lord Jesus. May your mighty power flow. Hallelujah 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 hallelujah. देवी घालिया म्हज्या मतीर काळो काडन म्हजो भावात दंडळोंक बेसाच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तूं तुज्या अपोस्तले पदवेन पयस धांवडे. हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडा येता हांव तुका उलो मारता. आशा संडल्या बरोवस दिवचे केरी देणे तुका देवान दिला. म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ माईपासे नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसून वर. आमी व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे. अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वंदना तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमेन. एक घडी भर दोळे तांपिया. ह्या पवित्र थळाक आयलेल्या मारिपा जायतें बरेपण आमकां लाभता. मतीक समाधान मेळटा संतोष मेळटा. देवाची बेसावां आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबान आमच्या कुडीन वालतात. अजापा अद्भुत दिसपते आमच्या जिवितान जातात. ह्या सक्कड बरेपणा खातीर धन्या देवाक एक घडी भर आमी अर्गां देवया. तसो उपकार आमी आठोवया. मोगाचे न्हू 8 जाणां बरें सांबाळाचें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात. दोगांक भुरग्याचें ताणें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता. 6 जाणां बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात. एकल्यान चिंतल्लें काम बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता. दोगां परगांवांची 20 फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता. एकल्याक व्हड आनवरांतलें राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां दिता. एकल्याचें काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता. एकली बालंतेर कांयच कश्ट नासतना बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. आनी 8 जाणां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर तांकां अर्गां दितात. ह्या सक्कड भावना सांगता आमी मेळया
धन्य देवान आमच्या आणि तांच्या जिवितान केल्ल्या या सकट बरेपणा खातीर धन्य देवाचो उपकाराटो अर्गां दिवन आमी सांगता गवया. हांव होगलाप दिता जेसू, हांव होगलाप दिता जेसू, हांव होगलाप दिता जेजू म्हज्या काळजां. हांव होगलाप दिता जेजू, हांव होगलाप दिता जेजू, हांव होगलाप दिता जेजू काळजां. मोगाळ भाव आनी भयणीनो, आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या दाक्तेरां, नर्सांक आनी सेवाकांक पाव. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्परा सकट पिडेस्तान ताळण्या आनी पातकांतली निवार. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्परा तुझ्या मनियान आनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाय दी. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्गीच्या बाबाईचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर. सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्गीच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरलेलीचे ते सवा आमी तुका समर्पण दिता. तुजी कुशी वयता ती सत्य संवाद तूं जारी कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. मोगळा बापा गांवांत तशें पर गांवांत पावते काम नासतना कश्टांच्या स तुज्या भुरग्यांची काकूत कर, तांकां बरें काम पावो कर, तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. दाळ बापा पावते जिणे सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय, तांकां बरे जिणे सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबात जिवीत जियोवचें तेणे फावो कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्परा भुरग्याचे तेणे आशे दिल्या सर काजरी जोड्यांची बिरमत पाव, तांच्या काजरी जिविताचे मोगाचें पळ भुरग्याचे तेणे तांकां फावो कर, तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्परा सकड शिक्षक शिक्षकींक आयच्या दिसा तुज्या पांयांत आमी समर्पण करता. हरी एक शिक्षकांचेर तुजी विस्तार आशिर्वाद दावो, तांकां बोळ भलायकी दी, तांकां मेवतीक समाधान संतोष दी, तांकां एक वर्तें मिसांव तुजें दिलांय आसता तें मिसांव जारी करूंक दिसपते वावरूं तांकां उदार मन दी म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्परा सकड भुरग्यांच्या वडिलांक तुज्या पांयांत आमी समर्पण करता. भुरग्यांनी आनी वडिलांनी तांच्या शिक्षक शिक्षकींक गौरव दिवंक मानान लेखूंक प्रत्येक जण आवय बापायनी शिक्षकांचेर बदलाम घाली नासतना तांकां पावतो मान गौरव दिवंक तांचे सांगता हाताक हात मेळोवन तांच्या भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांच्या इमतीक उजवाड दी म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात, आमची मागणी आयक. नमानये काकुतीचे माये नमनमच्या जिवा अमृतनी बरोवशा तुका मिलो मागता. आमी पदे सेवेची बाळका या तुझ्या गुणांत आसता अस्कारून आमी तुका रुदान करता. तर तुमचे शिकाये ते तुजे गांवचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे सदैव पॉल जेजू आमकां दाखय. येताळे मोगळे दुलबी हांव कार्य मरिये. पिडेस्तां बसत मागणे आमचो उजवात आमच्या तकलेचेर आमी दवरया. कितें ह्या घडये तुमकां मागोवंक जाय मागा मोगाचें न्हू. प्रत्येक जावन बरी भलायकी मतीक समाधान संतोष लाभचे खातीर तुमचे खातीर मात्र न्ही, ह्या घडये तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या वळखीची मोगाची तशेंच कोण पिडेस्त भावंड आसात कोणा खातीर मागा जमीन बगता तांचे खातीर त्रिएक देवाची मजत कृपा वाळोवन दी म्हूण आमी मागया. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच जेजू क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा जैम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमचे पिडा शिडा गुण करूंक तुवें कुशी वेले. महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या बुजोवन धरा, कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय. प्रार्थुया दाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुझ्या साकरांनी साकरणीचे दाल दिश घाल. तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें पातकणली नितळ जावन पिडे शिडेन गुण जावन वेगीन सद आनी भलायकी जोडच्या क्रिस्तांच्या सुमयावर वे. सोम्याचे नावे आमचो आदार ताणे रचला स्वर्ग आनी संसार. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. दयाळ सोम्या बाबर्त्यांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेहनतलेली दयाळाय आनी आमी मागता. पिडे शिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच
शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सूख समजण आनी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजात जावन बोगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे सांगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवी सभेन सदांच तुका अर्गां दिवं दीत जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सर्वेस्पोर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको तो तुमकां मैपासान आनी काकुळटीन वागो दुलो बायेन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तुमकां दिवं आमेन. देवाचो एकलो सुपो जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरापर्यंत आमचे संगता आसा तो तुमचे सवें रावो तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखवण करूं आमेन. देवा पवित्र आत्म्या जेजूच्या शिसांग उजवाडान भरलें तो तुमचे थंय आसचे सर्व वायट बसमून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसो आमेन. दिव्य समीरविया मुकलो थोडे वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगाता आराधना करचो पवित्र वेळ जावन आसा तर त्या जेजूक आमचे मदें स्वागत करून आमी गीत आमी गावया. नमो नमो जेजू क्रिस्ता हुंड्यार पानी पोनाशा नमो नमो सोडबंदारा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा नमो नमो जेजू क्रिस्ता Ruparli ponasya Namo Namo Surbondara Sakramentantam Karaksha Jinichi Sukh Dukh Tukha Sango Hailya Jinichi Sukh Dukh Tukha Sango Hailya Tuji Tambuzor Ashim Angaravnya Tuji Tambuzor Ashim Angaravnya Jezu'i amka merukuye Jezu'i amka merukuye Tuji kurpechi denya bandar घेऊन Tuji kurpechi denya bandar घेऊन Namo Namo Jesu Krista Undiar pali ponasya Namo Namo Sudvondara Sakramentantam Karaksha Laki sertau somya saktau tuji gorsau Tuji sangiravun visa jini gorsau Santu sata hami gimun tuji darshan Sakshi tuka आमी तुझ्या पवित्र वर्षा नमो
नमो जेजू क्रिस्ता वक्रारूपातली पोनाच्या नमो नमो सोडवंदारा साक्रामेंतांका रक्षा हालेलुया 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 कीर्तन 66 अशें म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो व्हरतो तूं महिमानी वैभवान तूं नेसलाय म्हाका भाव भयणीनो ज्या सुमयाक थोड्याच वेळा आदी आमच्या काळजांत आमी सेवलो तो सुमी परत ह्या उंड्यार पार आमचे मदें आसा आमकां तो राखोवन आसा आनी हो वेळ ऐन वेळ भोव पवित्र वेळ सुमया सांगाता आमी करसूंचो संजावन मेरवियांनी हर एक पटी सुमया सांगाता भोव पवित्र सक्रामेंता सांगाता तो वेळ करसीत आसतना कांयच उलयनातलो ताणें म्हणचें इतलेंच आसलें तो म्हाका पळयता हांव ताका पळयता तितलेंच पुरो पळय आमच्या सुमयाक भोव परजळीत भोव सोबीत भोव सुंदर आमचो सुमी सोडवोनदार आमचे खातीर आपणाचेंच देव सैम सांडून मनीस जावन म्हजे आनी तुजे खातीर तो कुर्साचें मरण मेल्लो सगळ्या वायट सक्तीचेर सैतानाचेर दिवसाराचेर अधिकार दाखोवन आमकां सुटका दिल्लो तो सुमी सोडवोनदार त्या सुमयाक आमी आराधन करया ताची स्तुती करया ताका अर्गां गीत आमी गावया आमी सगळीं उबी रावया जयकार करया ताच्या नावा महिमा दिव्या सांगता सर्वेस्परा जयकार करया ताच्या नावा महिमा दिव्या पदवी महिमा ताची वर्णिया वोडा दाड्यान आमी गावया पदवी महिमा ताची वर्णिया वोडा दाड्या आमी गावया कृत्यताची पणे गावया ताच्या मना कृत्यताची पणे गावया ताच्या मना दुस्मानाची मुखासर पडता वैभव तसो पडून वंदिता दुस्मानाची मुखार सर पडता वैभव तसो पडून वंदिता हालेलुया 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 ताड्यो पेटून आमी गावया महिमा ताची वाकण्या ताड्यो पेटून आमी गावया महिमा ताची वाकण्या ताच्या नावान नवुबार्या शीनभर ताका वाकण्या ताच्या नावान हात उबार्या जीनभर
ताका वाकण्या कितनांनी स्तुती करया मोलादीक मोखा सोनी आड्या कितनांनी स्तुती करया मोलादीक मोखा सोनी आड्या कृत्य ताची मोडे गावया ताच्या मना कृत्य ताची मोडे गावया ताच्या मना दुस्मंताची मुखार सर पडटा वैभव ताचो पडून वंदिता दुस्मंताची मुखार सर पडटा वैभव ताचो पडून वंदिता हालेलुया 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 ताळयो पेटून आमी गावया महिमा ताची वाकण्या ताळयो पेटून आमी गावया महिमा ताची वाकण्या ताच्या पाखाट्याची सवडे दिता सर्वांक तो विशे ताच्या पाखाट्याची सवडे दिता सर्वांक तो विशे उलो मारिया ताका सदा आता आनी शिरी सरास उलो मारिया ताका सदा आता आनी सरी सरस कृत्य ताची पडे गावया ताच्या मना कृत्य ताची पडे गावया ताच्या मना दुस्मंताची मुखार सर पडटा वैभव तसो पडून वंदिता दुस्मंताची मुखार सर पडटा वैभव तसो पडून वंदिता हालेलुया 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 ताळयो पेटून आमी गावया महिमा ताची वाकण्या ताळयो पेटून आमी गावया महिमा ताची वाकण्या हालेलुया 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 देखन बसात कीर्तन 30 आनी 7 तिसरी वळ म्हणटा सर्वेस्पराचेर तुजो विश्वास दवर आनी बरें तें कर देशांत वस्ती कर आनी सुखान जिये तुजी वाट सर्वेस्पराची परती ताचेर विश्वास दवर आनी तो सगळें करतलो तुजे नितीवंतपण उजवाडा परी परजळ अशें करतलो आनी तुजो न्याय दनपराच्या प्रकाशा पर्यंत जातलो सर्वेस्पर सदांच विश्वासी इस्रायल परजा जितले पोटी सुमियत हांव ती पयस गेली तरी देव ताच्या उतराक सदांच विश्वासी जावन आसलो जांक पुरो आमी त्या इस्रायल परजे बरी सबार पोटी देवात हांव पयस सरल्या पूण आमकां बसावणी केल्लो आमकां बसयलेलो तो सर्वेस्पर देव सदांच विश्वासी इकडे बरें आमचे दोळे धांपया सांग पुरो आमच्या पातयेणेन आमच्या बाबार्थांत आमच्या बाबार्थाच्या सालेनी आमकां दिल्ल्या शिकोवणेनी आमी सबार पोटी सुमयात हांव पयस सरल्लीं आसा
आमच्या कश्टा आकांता वेळार आमच्या पिडे शिड्या वेळार सुमयात हांवन आमी पयस सरल्या वा सुमयाक समे सबार पोटी सवाल केल्लें आसा सुमी तूं आसाय गीम वा आमचो भावार्थ सांडून हेर पंगडा फाटल्यान हेर धर्मा फाटल्यान आमी गेल्ल्या आसा उडास करया त्यो घडयो सुमयाचेर आमी दुबावल्या आमची जबाब सुमया तुजेर हांव विश्वासता सुम्या तुजेर हांव विश्वास सुमया तुजेर हांव विश्वासता सुमया तुजेर हांव विश्वास सुमया तुजेर हांव विश्वासता सुम्या तुजेर हांव विश्वास म्हज्या जिविताच्या मेटांनी सुम्या तुजेर हांव विश्वास म्हज्या कश्टा अनवरा वेळार सुम्या तुजेर हांव विश्वास म्हज्या पिडे शिडे वेळार सुम्या तुजेर हांव हांव विश्वास जिवितांत कंगाल जाताना सुमया तुजेर हांव विश्वास हेर म्हाका सांडटाना सुम्या तुजेर हांव विश्वास म्हज्या जिवितांत हांव निराश जाताना सुमया तुजेर हांव विश्वास सुम्या म्हजो भावार्थ दंडलतना सुमया तुजेर हांव विश्वास सुम्या हांव तुजेर हांव विश्वासता सुमया तुजेर हांव विश्वास सुम्या तुजेर हांव विश्वासता सुमया तुजेर हांव विश्वास कोणूच म्हाका नातल्ल्या वेळार सुम्या तुजेर हांव विश्वास जिवितच म्हाका नाका म्हणटाना सुम्या तुजेर हांव विश्वास जिवितांत नाका जाल्ली चिंताप उदेताना सुमया तुजेर हांव विश्वास जेजू हांव तुजेर विश्वासता सुमया तुजेर हांव विश्वास सुमया तुजेर हांव विश्वासता सुमया तुजेर हांव सुमया विश्वास तुजेर हांव बरवसता सुमया तुजेर हांव बरवसता सुमया तुजेर हांव पातयेता सुमया तुजेर हांव पातयेता हालेलुया 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 तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा कश्टाची मोडां म्हजी आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तूं म्हजो इश्ट मोगाचो हरियशी म्हाका पावसो तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा कश्टाची मोडां म्हजी आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा सुम्या कश्टाची मोडां म्हजेर उदेतना निरास म्हाका भोगताना म्हज्या मोगाची मनशां म्हाका सांडटाना जिवीतच नाका म्हूण भोगताना सुम्या हांव तुजेर पातयेता परत एक फावटी गावया तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा कश्टाची मोडां म्हजी आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा वय सुम्या सगळ्यांनी अनकार काळोखाच्या बुयारांत हांव फुडें मेटां काडटाना मोगाचींच मनशां म्हाका सांडटाना म्हज्या भुरग्यांनीच म्हाका नेगारतना म्हज्या सैऱ्या देऱ्यांनी शेजारच्यांनी कुटुंबाच्यांनीच हांव खंयच्याच फायद्याचो न्हय म्हूण म्हाका एक सुरो सांडटाना
पिडा शिडा म्हाका येताना सुम्या हांव तुजेर पाती येता तुजेर हांव पाती येता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पाती येता दोनी हात उबार जेजू मोगाळा कष्टाची मोडा मुझे आया वेळा तुझे हांव पातयता जेजू मोगाळा सुम्या तुजेर हांव पाती येता हांव पाती येता सुम्या हांव विश्वास ता तूं म्हाका केदेंक सणसूनाय सुम्या हांव कितलो पातकी जावं कितलो हांव तुजे हांव पयस वचूं सुम्या तूं म्हाका केजून सांडून घालचो ना तूं सदांच म्हज्या बोगलेक आसाय म्हज्या मुखल्यान आसाय म्हज्या फाटल्यान आसाय सुम्या सदांच म्हजो हात धरून तूं म्हाका वयर उखलताय सुम्या म्हज्या कश्टाक अंत वेळा पिडे शिडे वेळा सुम्या तूं म्हाका आरावन धरताय सुम्या हांव तुज्या सक्तीचेर पाती येता हांव तुजेर हांव विश्वासान सुम्या सुम्या तूं म्हजो देव म्हजो राखणदार म्हजो सोडवणदार म्हजो सुमी सोडवणदार एक मैपासी एक विश्वासी देव तूं जावन आसाय सुम्या मातेव सुवांजेल 8वो आवस्वर दोंगरात हांव जेजू सकला देऊन तस वडू एक लोका जोमो ताचे फाटल्यान गेलो तो वळे कोडकार येवन ताचे मुखार सरपोडला आनी म्हणालो साईबा तुका मौन आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता साईबा तुका मौन आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता जेजून आपलो हात विस्तारून ताका आपडलो आनी म्हळें म्हाका मौन आसा नितळ जा म्हाका मौन आसा नितळ जा तक्षणच ताचें कोड नितळ्ळें तवळ जेजून ताका सांगलें पळय हें कोणायकी सांगिनाका म्हाका भाव भयणीनो सुम्याक असाध्य म्हणलें कितेंच ना पुढे नवीनाचें मागणें करतना इतलें तें सावा आमी वाचलें कित्याक आमकां पातयेणी आसा जें कितें ह्या पूर्ण क्षेत्राक येवन आमी मागल्लें आसा बावार्थान इसारलें आसा देव खंडीत आमकां फावो करतलो म्हणलें आनी त्याच पातयेणेन आमी ह्या पूर्ण क्षेत्राक आमी आयल्या कित्याक आमचो सुमी अधिकार आसलेलो पिडेचेर अधिकार ताका आसा सैतानाचेर ताका अधिकार आसा पहाड संगतीचेर ताका अधिकार आसा आनी आमकां हर एकल्यांक जीं कोण भक्तीपणान दुबाव नासतना विश्वासपणान मागतात ते हर एक देव आमकां फावो करतलो म्हणलें आमी जाणा तर आमी दिमे घालया आमी सगळीं दिमे घालया त्याच बावार्थान त्याच विश्वासान सुम्याक आमी उलो मारया जशें तें कोडकारान म्हळें सुम्या तुका खुशी आसल्यार तूं म्हाका गूण करूंक शकताय सुमी सदांच ताचे उक्ते हात दवरून आमकां राखोवन आसा कोण ताच्या पांयां तळा येता मातेवाच्या वांजेलान 7व्या वळी सुम्यान सांगलें मागा तुमी घेतल्या सुद्दां तुमकां मेळटलें बोड्या तुमकां उक्तें जातलें मागया आमचे काळीज आमचे मौन उक्ते दोन सुम्या लागीं आमी मागया सर्गींचे दारवटे आमी बोड्या खंडीत जावन सर्गात हांव तो कुरपा आमकां मागोवन आमकां तो कुरपा दिता तो करतलो आमकां पवित्र करतलो कित्याक सुमी काकुळदार आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें देवसार लागलो मनीस वा देवसारच तो म्हणटा हांव जाणा तूं कोण तुजे लागीं कसली पदवी आसा तूं देवाचो पूत आमी त्याच विश्वासान जशें कोडकारान मागलें सुम्या तुका खुशी आसा जाल्यार तूं बरें करूंक शकताय म्हाका भाव भयणीनो इकडे आमचे दोळे दमता आसतना आमचे दोनी हात आमच्या काळजा मुखार आमी उबारुया उक्तेक दवरुया जें कितें समर्पूंक आसा तें सगळें सुम्याक आमी समर्पूं दिवया जें कितें म्हजे लागीं आसा तें म्हजें न्हय तें सुम्याचें तें सुम्यान म्हाका दिल्लें ताच्या उदार मनांत आमकां ताणें फावो केल्लें जावंक पुरो हांवें कस वावन काडल्यात जावंक पुरो हांवें घाम पिळ्ळा
हें सगळें सोमयाचें जर तर सोमयान म्हजेर कुरपेची नदर घालूंक ना जाल्यार तें म्हाका केदींच मेळटें ना. जावं पुरो म्हजें घरदार, म्हजें बिडार, म्हजें काम, म्हजीं भुरगीं बाळां, म्हजी भलायकी सगळें सोमयान म्हाका दिल्लें. सगळें त्या सोमयाक आमी समर्पण दिवया. जी कोण सोमयाक उदार मनान दिता तो ताका 100 वांट्यांनी पाटी दिता म्हूण सांगलां. सोमयान आमकां बसायलां ताणें. सगळें आमचें जिवीत आमी सोमयाक आमी दिवया. भेटवया आमी सोमयाक आमची भलायकी, आमची पिड्या शिड्या, आमचीं भुरगीं बाळां, आमचो वावर, आमचें कुटुंब, आमचो फिरगूस बिगार, आमचें फिरगूस कुटुंब सबार न्ही मागोवंक सांगलां. सबार ते सावां खातीर आमी मागलें वडो. ती सर्व ते साव्या ह्या भोव पवित्र सक्रामेंता मुखार आमी हाडया. आज विशेश जावन मागया आमच्या शिक्षकी पासून सबारांनी आमकां शिकयलां, आमकां जाणवाय दिल्या, आमकां गिन्यान दिल्या. त्या सर्व शिक्षकांक असो आमी उगडास काडया. जी शिक्षकां मरण पावल्या तांकां ससनाचो विशय आमी मागता आसतना जी शिक्षकां आजुनूय शिकोवन आसात, कश्ट जाल्यार भुरग्यांक तांची जाणवाय आनी गिन्यान दिवन आसा. तांकां बरी भलायकी आमी मागया. तांणी करच्या त्या वावरांत तांकां देव कुरपेवंत करूं, तांकां समाधान मेळूं, तांकां बरी भलायकी मेळूं. मागीर आमी सगळ्या संवसारा पासून अधिकार चलयतल्या आमच्या अधिकाऱ्यां पासून सगळ्या संवसारांत शांत समाधान, विशेश जावन रशिया आनी उक्रेना, थंय इस्रायल आनी पॅलेस्टिना मदें शांत समाधान. हे आमच्याच देशांत आमच्या बाबावा मदें धर्मा मदें मनस्ताप उदेताना तो सगळो पयस जावन आमी बाबावां बरी एकवटान जियोंक देव आमकां कृपा दिवन समर्पिया सगळें आमचें जिवीत त्या भोव पवित्र सक्रामेंतल्या जेजूक. हाच्या वंजलांत आमी आयकलें तो मनीस सैतानाच्या बंदपांत सांत आसुल्लो. ताका सैतानान दामोन दवरलो, पूण सोमी ताका सुटका दिता. आमी सबार तरांच्या विविध तरांच्या बंदपासांत आमी आसा. आमकां सुटका जायची. आमच्या जिवितांत जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत विविध तरेचे वांटे फांटे जाल्यात. त्या विभाजनाचो बंदपास, आमच्या पिढयेचो बंदपास, वा पाड ओत्मो आमचे थंय आसा. ग्राहकवादाची ती आशा तो ओत्मो, निराशेचो ओत्मो तो फटीचो ओत्मो, नाबुकसणेचो ओत्मो, आमाल पियोवण्याचो तो बंदपास, वा हेरांचें नांव पाड करचें तसलो तो बंदपास वा ओत्मो आमचे थंय आसा. सैतानान सबार तरेच्या बंदपासांत आमकां घालां. जावं पुरो आमकां भोगना. आमकां भोगता की आमी बारी बरें क्रिस्तांवपणाचें जिवीत जियोवन आसा. पूण जर तर सोम्या मुखार आमी आयल्या, सोमी आमकां सर्व पिड्यांतलें सर्व बंदपासांतलें तो आमकां सुटका दिवंक शकता. समर्पणाचें गीत आमी गायता आसतना मोगाळ भावनान भयणीनो सगळें आमचें जिवीत त्या सोम्याक आमी समर्पण दिवया. सांगया आमी सोम्या हांव तुका समर्पण करता म्हजें जिवीत, हांव तुका समर्पिता. सोम्या म्हजें कुटुंब, म्हजी पिड्या शिड्या, सोम्या ज्या बंदपासांत हांव आसा, ज्या बंदपासान सैतानान म्हाका दवरलां त्या सर्व बंदपासांतले म्हाका निवार. सोम्या सोम्या तुका खुशी आसा जाल्यार तूं म्हाका बरो करूंक शकताय. सोम्या तुका खुशी आसा जाल्यार तूं म्हाका बरो करूंक शकताय. सोम्या जशें त्या कोडकाराक तुजो हात विस्तारून तुवें गूण केलें. सोम्या म्हजी पिडा गूण कर, म्हजी कोडकार पण तूं गूण कर. सोम्या सोम्या सर बंदपासांतले म्हाका तूं निवार. सोम्या सोम्या म्हाका आशिर्वादीत कर, म्हाका फळां बरीत कर, म्हाका बेसांवांनी भर. सोम्या समर्पिता जेजू मोजे हे जीवी सांडून पातकीशिनी नितळ म्हाका तुगर
म्हाका काळीज म्हजी दिता तुका घे सुमिया घे तू म्हाका काळीज म्हजी दिता तुका समर्पिता जेजू म्हजे जिवीत सांडून पारखी जिवीत भितर म्हाका तुका जिनियेंतल्या घडींतान एक सुरो हांव जाला निरासपणांत हांव आसा तूंच म्हजो बरवसो ही तूं म्हाका आसरो बुजवण म्हज्या आज्ञाचो जिनियेंतल्या घडींतान एक सुरो हांव जाला निरासपणांत हांव आसा तूंच म्हजो बरवसो ही तूं म्हाका आसरो बुजवण म्हज्या आज्ञाचो घे सुमिया घे तूं म्हाका काळीज म्हजी दिता तुका घे सुमिया घे तूं म्हाका जिवीत म्हजें दिता सरस म्हजें घे सुमिया घे तूं म्हाका सर्वस म्हजें तुका दिता घे सुमिया घे तूं म्हाका कुटा म्हजें तुका दिता समर्पिता जेजू म्हजें जिवीत सांडून घेतली जिवीत भितर म्हाका तुका संसारी कुशालय सुमिया हांव बोल्लो तुका विसरून जियेलो पातकाच्या जाळांत सांपडून आसा सुमिया काकुळट म्हजीर तूं दाखय संसारी कुशालय सुमिया हांव बोल्लो तुका विसरून जियेलो पातकाच्या जाळांत सांपडून आसा सुमिया काकुळट म्हजीर तूं दाखय घे सुमिया घे तूं म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका जिवीत घे सुमिया घे तूं म्हाका जिवीत म्हजें दिता तुका सरस म्हजें घे सुमिया घे तूं म्हाका सर्वस म्हजें तुका दिता घे सुमिया घे तूं म्हाका कावटां म्हजें तुका दिता सर्वस्पिता जेजू म्हजें जिवीत सांडून घेतली जिवीत भितर म्हाका Hallelujah, 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 hallelujah,
सुमी आमच्या जिवितांतलें वायट सगळें काडटा आसतना सगळें आमचें जिवीत नवें करता आसतना ताच्या आत्म्याक तो भरता आमी सगळीं उबी रावया. पवित्र आत्म्याची मजत ह्या वेळार आमी मागया. आमी जाणां पवित्र आत्मो सगळी गजमतां सोलोवन व्हरता. जेजू देवाचो पूत जाल्यार आत्म्यान ताका सोलोवन व्हेलें, आत्म्यान तो भरलो. त्या पेंतेकोस्ताच्या दिसा जेजू मोरी आनी शीस जेजूचे शीस त्या वयल्या कुडांत आसतना पवित्र आत्मो उज्याच्या आकट्या रुपार तांच्या तकलेवर देवून तांकां आत्म्यान ताणें भरलें. ताच्या स्पिरितान तांकां भरलें आनी तांचें तें आसलें बे सगळें पयस जालें. मागीर आमी त्या आत्म्याक आमचे वयर देवूं. ही पवित्र आत्म्या आमचे वयर देव, ही पवित्र आत्म्या आमकां तुज्या आत्म्यान भर, आमकां तुज्या स्पिरितान भर म्हणून आमी मागया. पवित्र उदक आमचेर शिंपडायता आसतना हे पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गायता आसतना मोगाळ भाव भयणीनो आमचे दोळे आमी धांपया. जाता जाल्यार आमचे दोनी हात आमी उक्ते दवरया. तो पवित्र आत्मो ताच्या देण्यांनी ताच्या फळांनी तो आमकां खंडीत भरतलो. विविध सवा विविध विरादे घेवन ह्या पुण्यक्षेत्राक आमी आयिल्ल्या. खंडीत जावन आमी मागल्लें तो आमकां दितलो. म्हजें मात्र न्हय, सगळ्या म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर हांवें करच्या वावराचेर सगळ्यांचेर तो आत्मो तो देंवतलो. आशिर्वादीत पवित्र जाल्या आमी आमकां आमचें जिवीत पळयल्लें हेरांय पवित्र जातलें, हेरांय आशिर्वादीत जातलें. आमचे देवली ती कृपा हेरांचेर वाळटली. आमचे दोनी हात उक्ते दवरन त्या आत्म्याची मजत आमी मागया. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या जिर्गीच्या देवून ये. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवून ये. पादाने मनशाक तुवें रूपीत केलें. सुरवेर तावन रूपा घालें मनशाक तुवें जीवित केलें. ये तूं बापाच्या आज्ञा भितून बोळमोच्या बापाच्या आज्ञा भितून बोळमोच्या आज्ञा. आज्ञा देवाच्या, आज्ञा बापाच्या, आज्ञा सर्गीच्या देवून ये. आज्ञा सर्गीच्या देवून ये. हालेलुया. मोगचनो आज आमी विशेष तरान टिचरां खातीर आमी मागता म्हळें ह्या घडये सकड टिचरां कोणी हांगासर आसा जाल्यार ह्या घडी मुखार येवनचे आमी सकडांनी तांच्या खातीर मागचे. उरली सकडां आमी दिबी घालया. जे कोण टिचरां आसात, रिटायर्ड जाल्लीं, निवृत्त जाल्लीं आसली वा आतां प्रस्तुत काम करची आसा जाल्यार एक घडी मुखार या. तुमचे खातीर मागता आसतना आमी सकडां खातीर मागता. तुमी खाली प्रतिनिधी मात दक्षिण नाका, लस नाका, कोणी आसा जाल्यार उठून मुखार या. तुमचे खातीर आमी मागता आसतना सकडां खातीर मागता हांव.
आमी उरलीं सगळां आमचे हात उजवात आमी वयर उखान धरया मोगाचें न्हू आमचे दोळे आमी दांपिया आमकां शिकाप दिल्ल्या त्या टिचरांचो आमी उडास करया आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या त्या टिचरांचो आमी उडास करया आमच्या वळखीच्या आमच्या मोगाच्या आमच्या इस्कॉलांतल्या टिचरांचो आमी उडास करया सप्टेंबराची 5 तारीख शिक्षकां दिनाचरण म्हणटा आमी टिचर्स डे तांचो दीस ह्या वक्ता ह्या पवित्र थळार आज ह्या सगळ्या टिचरां खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू देवान आमकां दिल्लीं तीं दिरवीं जावन आसात जेजू एक उत्तम शिक्षक जावन आसलो आनी जेजून ताजें मिसांव काम केलें तर आज तसो जेजू ह्या सगळ्या टिचरां हांगासर प्रतिनिधी जावन थोडीं जाणां मात्र आसात उरलीं आमच्या घरांनी आसात आज इस्कॉलाचो दीस इस्कॉलाक तीं गेल्यात तेन्ना सगळ्या टिचरांचो आमी उडास करया तांचे खातीर आमी मागया आमकां शिकाप दिल्ली देवा दिन जाल्यार तांच्या आत्म्याक आज आमी शांती मागया हांकां आजुनी शिकाप दिवन आसच्या आमच्या कुटुंबांतल्या वळखीच्या मोगाच्या आमच्या भुरग्यांतल्या सगळ्या टिचरांचो आमी उडास करून ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू आजकाल शिक्षकाचें काम तितलें सुलाभाचें न्ही तें मिसांव कश्टांचें मिसांव आजकाल भुरग्यांक मारूंक ना भुरग्यांक जोर करूंक ना भुरग्यांक कितेंय सांगूंक ना आज भुरगीं कितेंय सांगलें वा कितेंय करून काडपाची परिस्थिती भियान दिसतराचे वा भुरगीं वचून टिचरा विरोध कितेंय कंप्लेन करता असलें बेभिरांत आसा आज शिक्षकी जावं कोणी मुखार सरानांत कश्टांचें मिसांव तें पूण आज सबाज जाणां मिसांव करनासा तांचे खातीर विशेश तरान आमी मागया मोगाचें न्हू पवित्र आत्म्याचे सकत पवित्र आत्म्याची कृपा ह्या सगळ्या टिचर्सांच्या जिवितान वाळोवन दी तो सुमी तांकां आपडून दी आशिर्वादीत करून दी बरेपणान भरोवन दी म्हणून ह्या घडये आमी तांचे खातीर विशेश तरान मागया सुमी तांकां आपडून सुमयाची सकत तांच्या जिवितान वाळोवन दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू Hallelujah, 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 hallelujah. मंगळाचेचो या घडये सगळे शिक्षक उडास करतना तांचे प्रतिनिधी जावन हांगासर मुखार आसा ह्या भयण्यांचो बाबाचो आमी उडास करता तांचे तुजे आशिर्वाद बळ भलायकी तांकां दी भौतीक समाधान समृद्धी तांचे शिकाप शिक्षकाचे वावर करती निवृत्त जाल्ल्यान आसता ह्या निवृत्ती काळार तांकां तूं राख सांबाळ तांच्या बगलेक तूं राव भौतीक समाधान संतोष दी बेसावानी बोलता जिवीत तुमचं सोलून वर आमी तुझ्याकडे आमी परत मागता फक्त ह्या इस्कॉलांनी शिकाप शिकोवच्या सगळे शिक्षकी आयचे दिसा ह्या पवित्र थळार तुझ्या पांयां लावन समर्पण कर तांचे खातीर मागता सुनिया तुझी दैवीक सगत कृपा तांच्या जिवितान वाळे तांच्या जिवितान बरेपण तांकां दी सदांच तांची जतन कर तुझे कृपे बेसावानी तांकां बरो आशिर्वाद आनी बरो तांचे मोतीक समाधान संतोष दी ते मिसांव काम करतना तांकां तृप्ती दी दादोसपण दी आनी चड कृपा दी पवित्र सकत कृपा तांचेर वाळय म्हणून आमी तुजे कडेन मागता हर एक दिसा इस्कॉला वेतना इस्कॉलाचो फाटी येता तांकां सकट वायट विघ्न अवघडांतले राग सांबाळ तांचे तूं जतन कर तांचे जिवीत नंदन कर तांचे जिवितान समाधान संतोष तांकां दी तांच्या भुरग्यां जावन तांकां बरेपण आनी प्रत्येक जावन भुरग्यांत जावन तांकां बरें मन लाभो दी म्हणून आमी मागता आमच्या इस्कॉलांत प्रत्येक जण शिकाप शिकोवचे सगळे शिक्षकी ह्या वक्त उडास करून तुज्या पांयां समर्पण करता हर एकल्याचे तुजे आशिर्वाद हर एकल्या तुजी कृपा वळे तुजी सकत वाळे हर एकल्याक आपड म्हणून आमी तुझ्याकडे मागता सुमिया touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus may your mighty healings mighty power flow into them Lord Jesus hallelujah 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 पवित्र आत्म्याचे गीत आमी गावया पवित्र आत्म्या सकत ह्या सगळ्या टिचर्सांच्या जिवितान वाळोवन दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया मोगाचें हर एकल्याच्या जिवितान वाळोवन दी म्हणून आमी मागया पवित्र आत्म्या सावळी पवित्र सकत तांच्या जिवितान वाळोवन दी म्हणून आमी पातयेनीन भावार्थान आमी परत आमी मागया कालजंदान आमी मागया मोगाचें ह्या सगळ्या टिचरां खातीर हर एकल्याचे हर एका इस्कॉलांचेर सुमयेची सकत कृपा वाळोवन दी तांणी वावर करची सुवात ती पवित्र जावन दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया आत्म्या बापाच्या आत्म्या जेसूच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुखार भवन आनी भयणीनो पाटी वचता तुमी सुमयाच्या हजरपणांत आमी आसा भोव पवित्र सक्रामेंतान सुमी आसा मोगाचें न्हू आमी म्हळें
तुजेर हांव पात येता तुजेर हांव पात येता मोगाचें ह्या घडये व्हडा पातयेनीन बावरतान आमकांच त्या सुमयाच्या पांयां तळ आमी हाडया मोगाचें न्हू आमकांच तेच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया आमचे कश्ट दूख बेजाराई समस्ये सगळे तेच्या पांयां तळ हाडया ह्या पवित्र तळाक येताना आज आमच्या काल जमान्यान कितें घेवन आयल्या ते सगळे तेच्या पांयां तळ आमी हाडया समर्पण करया ह्या सुमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना मोगाचें न्हू ह्या सुमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना हर एक संगती ताका साध्य आमच्या मागण्याक बळ आसा आमी मागलें मेळटा मोगाचें न्हू हें सत जावन आसा पूण आमी मागोवंक जाय आमी मागोवंक जाय चड आनी चड आमी मागोवंक जाय आनी त्या मागण्याचो फळ आमच्या जिवितांत मेळटा अनुभव करता मोगाचें न्हू त्या लागून ह्या घडये व्हडा पातयेनीन येता सुमयाचेर विश्वास दवरून आमकां कितें मागोवंक आसा त्या गरजां खातीर आतां आमी मागया मोगाचें न्हू आमच्या काळजा मनांत सकड आमचे गरजो आमचे समस्ये आमची बिडाशिडा आमचे कश्ट अनवरां आमचे एक स्वरूपान आमची निराशा आमच्या कुटुंबाचे कश्ट आमच्या भुरग्या बाळांचे कश्ट आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांचे कश्ट हर एक ताच्या पांयां तळ आमी हाडया मोगाचें न्हू मागया हो सुमी म्हाका आनी तुमकां हर एक लागी पळयता हो सुमी आमकां हर एक लागी आमच्या नांवान वळखता मोगाचें न्हू ह्या सुमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना ही तेलावणी आतां आमी घेवंक येवच्या पयलें मोगाचें न्हू सुमी आमकां ह्या पवित्र तेलान मागोवंक येवच्या पयलें सगळें संपूर्ण तरान आमकां सुमयाच्या पांयां तळ हाडया आमचे कश्ट दूख हर एक समस्ये दूख ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू आमी सुमया कडेन तेलाव सुमी आमकां तेलावंक येतना सुमी आमकां त्या पवित्र तेलान आमचेर मोर घालता आसतना आमकां सगळ सुडका संपूर्ण सुडका बरी भलायकी मेळच्या खातीर आमी मागोवंक जाय त्या लागून हर एक आमचे कश्ट दूख सगळे सुमयाच्या पांयां तळ आमी हाडया आमच्या भुरग्या बाळांक ताच्या पांयां तळ हाडया आमच्या युवा जनांक ताच्या पांयां तळ हाडया मोगाचें न्हू आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सान्याक गांवांत परगांवांत आसलेल्या आमच्या हर एका भावनाक ताच्या पांयां तळ आमी हाडया ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करून ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू सुमी आमचो मोग करता हो सुमी आमकां हर एक लागी पळयता ह्या सुमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना मोगाचें न्हू हें सत जावन आसा त्या लागून संपूर्ण त्या सुमयाच्या पांयां तळान सुमयाक आमकां समर्पण करून ह्या घडये मागा मोगाचें न्हू कोणेंय तुमच्या लागीं मागोवंक सांगलां कोणेंय तुमी मागता म्हणून बसयलां आयच्या दिसा ह्या पवित्र तळार तांचोय उडास काडा तांचे खातीर मागा मोगाचें न्हू मागा काळजान तावन मागा पातयेनीन मागा बावरतान मागा रडोवन म्हणल्या बरें मागा दुखाक गळोवन म्हणल्या बरें मागा मोगाचें न्हू मागलें मेळटा मागण्याक बळ आसा मागण्याक सकत आसा आमचे मागणें सुमया मुखार पावता सुमी आमकां दिता मोगाचें न्हू सुमी आमकां दिता त्या लागून सुमी आमकां ह्या पवित्र तेलान मागोवंक येता तेलावंक येता ताची मोर आमच्या कुडीचेर मारूंक येता आनी त्या मरी पात आमी हर एकलीं ताची जाता आनी तो वळू आमचे रोग तो आपणाचेर घेता आमचे पिडाशिडा तो वयता आमकां सकट तावन सुडका सोडवून तो दिता मोगाचें न्हू ती पातयेनी ह्या सुमयाचे दवरया त्या पातयेनीन सुमयाक लागीं आमी सरया तो विश्वास आमी सुमयाचे दवरया मोगाचें न्हू आनी त्या लागून ह्या वेळा ती मागणी घेवंक आमी मुखार सरया सुमी म्हाका आनी तुमकां हर एक लागी मागोवन दी ताचे कुरपे देण्यानी भरून दी पवित्रतेची सकत कृपा आमच्या कुडींत वाळोवन दी आनी आमकां बरेंपण जोन दिवन दी म्हणून ह्या मागणे वेळार सुमया कडेन आमी मागया पवित्रत्म्याक आमी उलो मारया रक्तान म्हाका तूं तेरा गूण कर जिसू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवा आपो जिसू म्हाका आपो मौलिक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला जिसू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी ती लुयवा
पिढी स्त्रिये तुका वावरतान आपडले कष्टाल्या तुवें बरें केले पिढी स्त्रिये तुका वावरतान आपडले कष्टाल्या तुवें बरें केले वावरतान हांव तुका सम्या हांव सापडटा पांयांतळा तुज्या सरपडटा वावरतान हांव तुका सम्या सापडटा पांयांतळा तुज्या सरपडटा सम्या जेजू ताळ्या म्हज्या कांडी दनिया जेजू मागण्या गुमातून दी कुरपेची जर जिणेन म्हज्या सम्या सदांच वाडोवन दी कुरपेची जर जिणेन म्हज्या सम्या सदांच वाडोवन दी जेजू म्हाका आपो अमोलित्या रक्तान म्हाका दिला गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार कारीगाराक तुज्या ओजे सरशीन हाडलो तुज्या उतरान ताका गुण केले कारीगाराक तुजे सरशीन हाडलो तुज्या उतरान ताका गुण केले वावरतान हांव तुका सम्या सापडटा पांयांतळा तुज्या सरपडटा वावरतान हांव तुका सम्या सापडटा पांयांतळा तुज्या सरपडटा सम्या जेजू माळ्या म्हज्या कांदी गुमान तुली कुरपेची जर जिणेन म्हज्या सम्या सदांच वाडोवन दी कुरपेची जर कुटुंबान म्हज्या सम्या सदांच वाडोवन दी कुरपेची जर जिणेन म्हज्या सम्या सदांच वाडोवन दी कुटुंबान म्हज्या कुरपेची जर कुटुंबान म्हज्या सम्या सदांच वाडोवन दी तिंबी घालया आनी सम्याचो आशिर्वाद जोडूंक आमकां सम्या इतीं करया वेद्या व्हडा सक्रामेंता साश्टांग नमन करुया पुर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रिती आदार्या सोलवंदेच्या अस्कत विश्व्या मवर्ताचे बळ दिव्या जशे बापा तशे स्मृता उल्हास
सनी स्तुती जाव होद्वी महिमा ससना ससना एका स्थानिया दर्शिता तुका दोगांच्या स्विरिता समसामी नावाळटाव आमेन. प्रार्थुया. येसू म्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुझे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगीसारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची नाव आम्ही गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावा महिमा दिवून स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया. सोम्याचे नाव आम्ही गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावा महिमा दिवून स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया. मुगाळ पुत्रा सोवे हांव कार्मरी आशीर्वाद दिव आमकां. बगेवन सांजो त्या देवा आम्हा पासत विनंती कर. बगेन कुसाचे कृपेनिवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी